नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयच्या कार्यक्रमांतू आम्ही तुमका स्वादिष्ट नोणचे घेऊन येयल्यांची. वय नोणचे म्हणणारी कोणाक इष्ट ना. जेवणा पानां तशा पुरो नाही ताटां तशा पुरो. सुरवेक वाडची तसली एक व्यंजन म्हणल्यारी नोणचे. नाही मीठ वाडताची जाल्यार नोणच्याक प्राधान्य. सुरवेक नोणचे म्हणटनाची आमकां जिब्बेंत आमगेले उद्दा येता. एक मिठसाणी, तिखसाणी, आमसाणी पुरा हद जावन भरसून घेवन एक विशिष्ट जाल्लेली रुची. जिब्बे रूच नातील मनशाताई रूच हाडते तसले एक विशिष्ट व्यंजन ते नोणचे. प्रपंचाचे खंयचेय भागांतू खंयचेय जन नोणची करन तिलयनांची, नोणची खायन तिलयनांची. तशें आसतना जेवण खाण करच्यांतू उबारलेन हातू म्हणलेले GSB लोकांक तांणी नोणचे करच्यांतू कितले उदंत आशा पुरोची. जाल्यार आमी 4 राज्यांत वास करताचे. महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक तशीच केरळ. जाल्यार आज आमकां महाराष्ट्रात ज्यो गोंयचे प्रतिनिधींक हांगा हाडूं साध्य जायनी जाल्यार उत्तर कर्नाटकाचे, उत्तर कन्नडाचे तशीच मंगळूरचे आनी केरळचे 3 भयण्यो आज आमगेले स्टुडियोंतू आसाची. नोणच्याचे स्वाद आनी प्रादेशीक वैविध्य म्हणलेले एक विचारांतू आमी आज हांगा एक भास चलयसुचाक आसाची. मंगळूरची श्रीमती गीता C किणी मालगडी तुमकां आमगेले आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता. हांणी रांदपा विशयांतू सुमार 5-6 पुस्तक बरयल्यांची. कोंकणींतूय बरयला, तशीच तांणी कन्नडांतूय बरयला. आनी रांदपाचे प्रात्यक्षीक करचे जेवो रांदप शिकोवन दिवचे आसन मस्त क्लास तांणी काडलेले आसात. फुडें तांणी बँकांत काम करतलीची. आतां निवृत्ती उपरांतू तांणी घरांतू तांगेले जेलेले शिवणे कामांतगी असले रुची रांदपा हांतगी तांतू व्यस्त जावन आसाची. परत एक वेळा तुमकां आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमात स्वागत. गीता C किणी हांणी मंगळूरचे नोणचे ताजे वैविध्य ते करचे विधान ताजे बद्दल आमकां सांगताचे. तशीच आनी एकली भयणी कुमटा तुकून आयल्या. उत्तर कन्नडाची श्रीमती वनिता शिरीश नायक. तुमकां आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता. हांणी भारी लायक रांदप करच्यांतू उबारलेले हात, कविता बरयताची, नाटक आनी नाटकां भाग घेताची असले वैविध्यमय आसक्तीचे श्रीमती वनिता नायक आज उत्तर कन्नडांतू कशी नोणची करताची, ताजे संरक्षणा विधान कसले, वैविध्य कसले म्हणलेले आज आमकां तांणी सांगून दिताची. परत एक वेळा तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक स्वागत. तशीच केरळचे कोच्चीन तुकून श्रीमती संध्या मुरलीधर शेणय हांणी आयिल्ल्याची तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता. संध्या शेणय हांणी तशीच प्राचीन मालगडाला तुकून आयिल्ले तसन रांदप शिकून घेवन ते कशी करतात आनी ताजेवटूची नवीन विधानाचे रांदप करच्यांतूय तांकां मस्त आसक्ती आसा. तशीच पद म्हणटाची आनी विविध हस्तकला म्हळ्यार गळ्या घालची गी, माथ्या घालची क्लिप गी असन पुराय तांणी घरान करच्यांतूय तांकां एक विशिश्ट अभिरुची आसा. तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता. आतां सुरवेक आमी आमगेल्यांतू मालगडी गीता किणी माय आसात. तुमी मस्त रांदपा पुस्तकय बरयला. रांदपान तुमगेलो भारी व्हड अनुभव, मस्त सोदाहरण म्हळ्यार प्रात्यक्षीक तुमी चेडवांक स्कुला चेडवांगी, कामा वतल्यांगी, बायल मनशांक असन पुराय तुमी वर्कशॉपय चलायसिल्लेलो आसा. तशें आसतना आमगेले पारंपरीक नोणचे आमी करचे एक विधान. आमी आतां सुरवेक आंबोली म्हणून घेवे, मागीर बाकी मस्त प्रविधान आसा ते आमी इंटर्न अशें उलयता. आतां आंबोली एक नोणचे करचे जाल्यार आमगेले प्राचीन पद्दती कशी आशिल्ली म्हणून एक आमकां सांगेत. सर्व यूट्यूब वाहिनीच्या वीक्षकांक म्हजे नमस्कार. प्राचीन आंबोलेचे हे नोणचे कशी करचे म्हळ्यार
12 म्हणजे 60 ते 70 वर्ष मागची वचका पडता. त्या कालाचेर त्या खंयची समयाचेर ती आंबूल येता त्या समयाचेर मात ते नॉनचे करप. सादारण म्हाका दिसता 13 जाल्या उपरांत ते सानी ती एक आंबूल येवची एक कालगटार ती आंबूल 13 म्हळ्यार सादारण फेब्रुवारी. हय फेब्रुवारी मार्च इतले ते करचे मालगड्यान. ते कशी करचे म्हळ्यार आतां बाजारात सुकोन आतां 100 आंबूल हाडली म्हणल्याकूय ती प्रथम जावन ती लायकोन धुवचे, ताजे देंड बिंड काडून लायकोन धुवन ते पुसून दवरचे. आनी कसं म्हळ्यार 100 आंबूल आमी माप धरले ताका 2 शेरो बरे काळ मिरसांगे घालचे ते करम प्राक सुकून ता म्हळ्यार बरे काळ जे मिरसांग घाले ते वायट जायना म्हणलेले आमगे मालगड्याले तितले मिरसांगे आसाचे आनी ताका तिखसाणी बरें आसा. मागीर कसं म्हळ्यार एक 2 पाव मीठ 1 पाव सासम हे इतले मापार ते करप. 2 पाव मिरसांग 2 पाव 2 शेर चंबरी आंबूल म्हळ्यार जेवका पडटा. ते प्रथम जावन ते आमी पुसून दवरलेले आंबूल ते मीठ आसना एक पुडी कसं म्हळ्यार रुखाचे कोळंबी म्हण येताले. कोळंबुळो म्हळ्यार धाकटे उडी कोळंबी म्हळ्यार प्रत्येक घरांत ते एक उडत आशिल्ले कोळंबी म्हण. त्या कोळंबेक एक दाय आसता म्हळ्यार हात आनी मागीर आमी खंयच्याय ताका वापरचा ना. त्या कोळंबे भितर ती 100 आंबूल घालची आनी ते 2 पाव मीठे घालचे आनी ते समज दाय्यान भरसूचे. भरसून ताका चपणेन दवरचे. चपणेक कसं म्हळ्यार ताका एक दव आमगेले वयरी घालून तांची वयरी एक रगड्या दाळो न्हय म्हणल्यार दान ते दळीचे असतात न्हू घरा कडेन सगळे उरत आशिल्ले दान ते ताजे वयले एक पाव पाण ताजे वयरी दवरचे. ते एक 3-4 दीस तशें चपण्यान ताजे दवरल्यार 4-5 दीस जाल्यार जाता. ते चपणे जावन ताजें उदक सोडता. ते सूण जाता मागीर कसं करचें म्हळ्यार फातरी रगड आसना आतां म्हणजे मिक्स येना ना ते मिक्स म्हळ्यार टॅक्नॉलॉजी हे न्ही फातरी रगड्यार वाट्टूचे क्रम ताजे उदक ते आंबोली दाखोवन उदक सगळे काडून ते आंबोली एक आमगेल्या सुपा घालची. वताक न्ही वत खंयच्याकय घालचा ना वता न्ही गरम भितरीची ते आमगेल्यार सुपात घालची आनी ते मिठ्ठा उदक आसना ते खूण करून दवरचे. ते समो निवता ते गाळून ते उदकान ती मिरसांग वट्टूच. मिरसांग वत ना मिरसांग वता मिरसांग वता घाल्यार तसं जाता म्हळ्यार हांगा मंगळूर कराले करची तर म्हळ्यार तितले वर्स फुडें आमी शिकयल्या हांव केले म्हगेले 15-16 वर्स प्राय राव केला ते इता म्हळ्यार सुका घाली कुडले ताजे परंबळू ताजी तिखसाणी वता. कसा ती परेकाळ मिरसांगे परंबळ आसा पळय तो वता. ताजे खातीर ते सासम आनी मिरसांग आनी ते निविले मिठ्ठा उदक ते सांगात घालून पळयांक कुडक्यार वाट्टोवपाक हातान वाट्टोवपाक. मध्ये एक निम घेता ते सासम हितान तूं मस्त पातोर गितोर मत्ती बरो आसता ते वय धुवन जेवण सुकोवचे बरे आशिल्ले दुकानां दाखोवन हाडल्यार बरें उरता ना म्हणल्यार कसं करता म्हळ्यार ते धुवन बरें करून सुकोवचे आसल्यार ना म्हणल्यार अशी डायरेक्ट घालचें जाता. ते घालून पळयांक कुडक्यार नैस वाट्टूचे तेच उदकान वांटता विंगड उदक वापरचें ना. ते पातरी रगड्यार वाट्टूचे. ते वाट्टून जाता ती बरणी म्हणून फुडें बरण्या भितर ते स्टॉप करचे. हिंग सोडले तुमी पळय हिंग ताजे वट्टू हिंगूय घालचो एक मुद्दो हिंग वाट्टीतना घालचो तो कसं ना फुल्लोचे ते वेगळे नोणचे आसता. हे खाली आंबोली नोणचे म्हळ्यार हेंची हाका मुद्दो हिंग तशी घालचो ताका कसलें बांदप आनी कसलें ना तो डायरेक्ट वाट्टीतना घालचे. ते तितले मसालो सगळो वाट्टून जाता नैस जाता त्या बरण्या भितर येदो मसालो तातूंत काडून दवरचो सुरमेळटा आनी ते हे आसना रुखाचे कोळंबे भितर तो मसालो घालचो. ते सुका दवरलेले आंबोली घालची समज ते दह्यान मिक्स करून त्या बरण्या भितर घालून दवरचे आनी एक्स्ट्रा दवरलेलो खोळ वयर घालचो पातलान दाट खोळ ताजी वयरी एक राउंड म्हळ्यार एक कागद एक धवे आसूं कागद खंयच्या कलर्डान दाट धवूं कागद ताका लायटशें एक तेल नारलेलें तेल पातळ लावचें
आणि मीठ भाजून ताजे वयर घालचे. मागीर भायर बरे दवरन तरी मागीर धव आमगेल्यान ताका बांदून दवरचे. बांदे आपडतना ताका नारळाला त्यानं खवटे ना न्हू. ना कसले जायना त्यामुळे मीठ असना आणि मुळान ते खोल असतना ते कसले वायट जेवता ते अवकाश ना ताका. ते अशें कोण दवरलेले वर्सान कडल्यान उरता आशिल्ले. तशें ते काडचे विधान जाल्यार तशेंचे ते दाट पोळ बरें पळोवन चंद पळोवन ताजे दयेनी हातांनी घालना तशी ते 2-4 अंबूल मात्र काडून मागीर ते आमी कसा कट्ट करचे ते करून धाकटे बरें घालून दवरायचं जेवगा जाल्यार. तशी वाट्टून जातना आमी ते रगड धुवन ताका उदकांनी घालून ना ते धुवचे उदक आमी कशें करता म्हळ्यार तांतूं 2 आंबूल जावं काडून नित्याक वापरचा पळय ते करूं जाता. ते ताजे सांगात ते केलें म्हण जाल्यार तुमकां नित्या हें वापर येता. ते दाट पोळ आशिल्लें दवरलें म्हण जाल्यार पावयल दिसान तान दाखोवन काडी येतात. ताजे ते स्वाद आसा पळय अजून आमगेन जिब्बर उरता म्हळ्यार तसो लायक स्वाद आसता ताका. ते आंबोलीन तूं पेट्ट जाल्यार आंबोली काडी येता काळीशें दिसलें म्हण जाल्यार आमी ती काळी काडून बरें दवरतात. आनी तुमकां बरी साण अशी दिसली नाका म्हण जाल्यार ती काडून नित्याक वापरच्या दवर येता ते आमी करूं जाता. आता वनिता हांणी सांगिल्लें पुरो तुमी आयकलें. तुमगेल्यान तो कसो वेत्तो आसा. हाय त्यांनी सांगिल्लें मस्त म्हाका दिसता 75% तशीच जाल्यार आमगेल हे मार्च एप्रिलान येता पळय आंबली ताका आमी आप्पी आंबली म्हटल्याची. आणि तांकां 2 नमुने उरता. बेगीन लांबट उरती आंब्या आंबलीशी उरना सान जावन लांबट उरता. आणि तांकां 2 नमुने उरता एक आप्पी आंबली एक जिऱ्या आंबली म्हणून. ते दोनयाचे लोणचें बरें जाता. ते 100 आमी घेवन तांणी सांगिल्लें म्हणके धुवन तट्ट काडून एक दाट वस्त्रारी घालताची सकाळी कडी ती उठू पुसून ताजे उदका अंश वचका मीठ घालचे एक आयदनान तो आणि आंबली घालची परत मिठात थर घालचो आंबली घालची अशी करून मीठ एक्स्ट्रा पडल्यार चलता कारण की ती आंबली कितले जाय तितले मीठ घेता आशिन मीठ तो गुरता करगनाशी. सो तशी करून वयरी ते चपणी करका म्हणल्यार तिणेची जाट रगड्या दाणो किंवा अशी घट्टी कसले दवरन हे करताची. एक 3-4 दिवसान तो एक दवलो घालून ते फिरयता तेन्ना ताका खोळ आयलो उरता. ते जायना पडे एक 10 दिवसान साधारण लोणचें करचें म्हणून. लोणचें करच्याक बी एक नमुने मुहूर्त संभ्रम अगदी शुद्ध वातावरणान तो ते दिस लोणचें करचें म्हणून ती आंबली पुराय काण घेताची एक वस्त्रार पातलयतात आनी तो थोडो वायट जावचें आयलो उरता मऊ जायचें आयलो उरता ती काण सायडा दवरतात आनी होडोड उरता ती बी विंचून दवरता मागीर त्यान तो भरिले लोणचें करचो जाता होडोड आंबलीचें ते विंगड दवरचे. आणि हे बाकी हाजे 3 म्हणल्यार खोळ गजगजाच्या दवरचो तो गाण घेवन. खोळ म्हळ्यार ते मिठा उदक हा तेजे आंबलीक मीठ घालिले सुंटील उरता उदक मिठा खोळ म्हणटाची. तो बरो गजगजावचो तो गजगजाना तो बरो थंड करचो. थंड जायना पळय कडी रे आमी मिरसांग मागेल पयले लोक वापरता कितके मागीर मागीर म्हाका तसो आमी मिरसांगी पिट्ट यूज करताचे. बेडगी मिरसांगी पिट्टो फ्रेश करून हाडून दवरलो उरता लोणच्या खातीर म्हणून तो पिट्टो यूज करचो. आनी ते लोणचें करचे पयलें मीठ मिरसांगी पिट्टो सासम मेथी आनी हिंग ताका जावक आशिल्लें ते उट्टू एक पटे वता दवरून हाडचें आसा. मेथी घालतात वय आमगेल्यान तूं मेथी नाक आनी मिऱ्या कण बी थोडे घालताचे. तशें कर न्हू तिळेल तेलान तूं सासमा दाळी बी थोडे घालताचे ताच्यान परंबळ आनी लोणच्याक दाटसाण येता. सासम विंगड सासमा हा सासमा दाळी आद्दे सासम आद्दे केल्यार हळदुवे दिसता आनी ती रुची बी उरता. ती घड भितर भाजून येता त्या खातीर तेल होऊन करचें आनी गॅस बंद करून घेवचो कडी सासमा दाळी तांकां भाजून काडची आनी ती विंगड दवरची. ताजे नंतर ती दाळ दुसरी अंगडी मेळटा की आमी ना मेळटा सासमा दाळी केन्ना लोणच्याक घालचीच आमगेल वाटेना. आनी ताका एक नमुने दाटसाण येता खोळाक आनी रुची बी जाता. ती विंगड काडून दवरची. ताजे नंतर मेथी मिऱ्या कण हिंगू बरो भाजून घेवचो. तो त्या तेलान तूं हळदी घालता की वय हळदी पिट्ट आनी ते नीव ना पळय पयलीं हळदी मांडे घालता शिल्के आतां पिट्ट बरो मेळटा ते ಒಟ್ಟು नीव ना पळय ताचे बारीक चूर करून घेवन मिरसांगे पिट्टान मिक्स कर न्हू
कडी तांतू खोळ घालता हो निविलो तो खोळ खोळ म्हणता 2 वेळा खोळ येता एक मिठा उद्दाक होय आणि वाटलेलं नाही नाही मिठा उदाक घालचे तांतू मांटीला का तो मिठा उदाक जो घालता ते कितलं दाटसाणी जवळ का म्हणून पळच्या कशी आंबली बुडवची आणि ती अशी धर ना पुढे ते जे पडत पळे ताची दाटसाणी वेलन कळता हा आणि थोडे मिठा उदाक घाल का कितले फुरो म्हणून आणि कडी भरीले कात्री थोडोड आंबली कांडवल उरतने तक समज 4 अशी घाय घालू तो सुको मासोलो तांतू तो चिची तो घालचो ते विंगड भरणीन दवरचे हे भरणीक बंद करचे पहिले आम्ही बाणशिरे यूज करता शीत वाण घालचे ते धवे वस्त्र 4 घडी घालनो ते भरती भरणी घालच्या ना आपल्याने 3/4 घाल का त्याच्यावर ते वस्त्र घालचे एक थोडी तिळेल तेल तापैल दवरलो उरता निवोनो ते तिळेल तेल घालचे आणि त्याच्यावर 2-3 हिंगाचे इतले होड तुकडे फुलोवन घालचे म्हळ्यार ते लोणचे एक वर्षभर बरे उरता येते वायट जायना कीड धरना कडी वैरी बरणी का ते धवे वस्त्रान बांधून दवरचे 1 महिन्यानंतर ते लोणचे काढचे तशें नाही तुम्ही मंगळुराची विधानाक आम्ही होलिकी केल्यारी तुम्ही ताका मेथी घालताची सास हळदी मांडी घालताची त्यान तिळान तयार घालताची सासमा दाळी घालताची इतले पुरो विषय तुमगेल्यान तसं हे बरी आप्पे मिडी मात्र घी नाही खंयचे आंबली काही अशी करता तुम्ही साधारण आप्पे मिडी लोणचे हे वर्षभर फूर जावं का किंवा कोणी भायल्या गावचे लोकांना थोडे मग आप्पे मिडी लोणचे दी म्हण का शिकणे कोडले 1000 आंबली आण करचे ते आणि शिरशीक कुमटाक मिळतात ती आंबली साधारण हाडची चिलान हाडची ती आणि करचे हक्क ह्याची वय आता तुम्ही 1000 आंबली घालता म्हणून म्हणले आता गीत मायेन जाल्यार 100 आंबोलीक 2 शेरू मिरसांग 2 पाव मीठ 1 पाव सासम म्हण तुमकां तसं नाही काही हळतच की नाही दोळे अंदाज म्हणता हाता अंदाज अरे आम्ही बरोवन घेतले आताचे आम्ही सुनानं मायन ओटो अंदाजाने घालचे आशिल्ले आणि मायन म्हणचे मीठ चढ घाल म्हणून बहिणा गो तो बसत ते घाल चढते घाल कमी जाऊच्या ना अशी पण ते साधारण आम्ही आता बरोवन घेतल्या एक पण चुकतो म्हणून 500 आंबली घेतले म्हणून हद बरोवन घेतल्या कडे आंबली प्रकार करताची आणि आता सपोज ती आंबली थोडी सानसानच ती आंबली अशी आम्ही मिठा खोळान कांड व्हरताची ते केन्ना पुणे तुका कसले तरकारी मेळना किंवा जिबे रुची ना बा तेन ती मिठा खोळान दवरली आंबली सोय वल्ली मिरसांग आणि हिंग घालणं वांटून करंब्या सासम मिळून करताच ते भारी रुची जाता एक चढते शीत जेवीत एक करंब्या सासम तुम्ही आधी ते हाडचे मुद्दाम आणि के ना आयल्यार हाडता पण ते करंब्या सासम जिबेक एक रुची हाडयता अशी ओके आता संध्या तुमगेल्यान तू पोशा ते 3 सांगितलं म्हणजे आप्पे मेडी ते मेळते की ना मेळता मेडी म्हळ्यारी ते आंब पुरा कडेन म्हळ्यारी ते एक डिफरंट हें आसता नाही एक लांब दिगळशी जावन तसं आप्पे मेडी म्हणून एक मेळता ते नाही आप्पे आंबली तुमगेलो उरूट उरूट आसता मागीर आनले कसं तोतापुरी आंब्याचे न्ही दीग येन सांगिल म्हणटा दीग आसता मागीर थंय आका लोणचें करचीच आंबोली आसा थोडे आंब्याची लायट जगता म्हणून ताचे करचे मस्त आमसाणे तशी आणि ते कशें म्हळ्यार आमी आतां ते लोणचें करतना फ्रेश आंबोली काडका म्हणजे म्हळ्यार पाडयलें तशी म्हणलें जाल्यार मस्त लायक आसता वायट जायना आनी थंय आतां गीत मायेन सांगिल्लें म्हणटा वनितान सांगिल्लें ऑलमोस्ट तशी आसा आमी ते आंबलेक ते देंट पुरतो कानाचे एक सान कुटको दवरताचे ते परमळाक आनी ते भितर ते ओट्ट जायना सो ते वायट जायना आनीक आमगेल ते मिठा घालतसनाय ते फस्ट उदकांत मीठ घालून खतखत काडचे आनी ते निवयले नंतर हे आंबोली तांतू घाल न्हू ಸ್ವಲ್ಪ दिवस सोडका म्हळ्यार ते आंबोली एक बामता पळय ते बामचे न्ही ते चिरमुट तेन्ना ते मीठ लागलेलें आसता हे ताजे नंतर हे घालचे कांचे तुम्ही तशें खतखतयलें उदक घालचे खतखत हांव निवयलेलें तुम्ही मीठ घालून खतखत आयताचे नाही तुम्ही
हानी सांगेन म्हणजे एक लेअर मीठ एक लेअर तशी नाही उदकांत घालचें उदकांक उदकांत घालचें म्हळ्यार मीठ घाल न्हू उदक खतखत कोर न्हू तें निमतना वय तांतू आंबूल घालची आनी ते आंबूल कशें म्हळ्यार ते आंबले पासी चिक्की वयरी उदार आपका हा हा ते सांगेल म्हणटा अशी अळत तसं कितलं मीठ कितलं आंबले कितलं मीठ कितलं उदक घालका तशें आनी हे आनी सांगेल तशें तुमी चेपणी आनी दिवची ना चेपणी म्हळ्यार ताजेर एक जडावण दवरचें तें ना तशें ते एक व्यत्यास आमी केरळांत पळोवया ते तांणी खतखत आयलेलें मिठ्ठा उदक निवतले तांकां तांबूल घालतात आनी ताका चेपणी म्हणून दिनांची चेपणी म्हळ्यार एक जडा वस्तू रगडा दाणो तशी कसली ना ओके तुमी मालगड धरून तशीच वय ओके कणी तशी आनी कसं इंग्रेडियंट्स म्हळ्यार हें तेणी सांगेल म्हणटा हें अंगाल्यार पातलां दवरचें आनी पुसून ते काडची आसती आंबोली वय म्हळ्यार एक उदका अशें कसून जेवण वय ते आनीक मीठा घालून एक वर नंतर ना ते हें जेवका मीठ लागेल आसता वय ते नंतर हें मिरसांग थोडे तेल म्हणून ते हें भाजूक चिकेसी जेवका म्हण ना हें तिळेन थोडे घालून भाजीतात ते खंयची भाजीता तुमी मिरसांग भाजीता मिरसांग भाजीतात थोडे तिळेला ना करचे चडाव तांगेल थंय न्हू ते भाजून ते हें मिठा उदक आसता पण तें घालून तें वाटचें मागीर ससन थोडे भाजून पिठो कोन्न दवरून सोडताची मेथी मस्त उणे ती भाजून पिठो कोन्न आसता तशें जाल्यार सासा मेथी पुरा भाजीता तुमी भाजीत म्हळ्यार जस्ट अशें पिठो करचे खातीर मस्त भाजूच्या ना वत्ता घालना हून केला जाल्यार वत्ता घालता वत्ता घालून ना ओके ओके ते एका हून कोर न्हू हें करता मागीर मिरसांग आमगेले थंगा हाडले कुडले वत्ता घालचे क्रमस म्हळ्यार वायट जेवच्यान जे घाल न्हू ते सुकोवन कांड दवरताचे हें करता एक भाजूस तिळायदान भाजून ते मिठा उदक घालून वाटिताचे ते वाटून ते आंबले तूं घालचे ते मीठ घालून दवरलें आंबूल आसता तांतू राखोवचे मागीर ससमा पिठो मेथये पिठो मस्त उणे हिंग घालून लायकून मिक्स कोर न्हू मागीर एक परण्याव घाल आसता परण्याव घाले हे तिळेलांत बुडयताचे आनीक ते पीळ न्हू ते ताजे वयरी घाल न्हू बांदून सोडताचे म्हळ्यार फुरगे हें येवचे फंगस तसं वायट जेवचे ते बांदून क्लोज करून दवरताचे ते एक दोन महिने तशी दवरका तेन्ना ताका रुची म्हळ्यार ते पुरो ताका वय ते सम मेळ घेवन करूंक दिवका ते वय तशें बांदून दवरताय मागीर मागीर एक ससम कशी क्लीन करताची मुगेलें आमगेले हांगा ससम म्हळ्यार कसं करता म्हळ्यार एक माणाई अर्ध स्लँडिंग पोजिशनार दवरताचे आनी ते ससम अशी घालचे न्ही का हातान अशी गडगडावचे म्हळ्यार लायक ससम मात्र पडता तांतू कसले कोयरू ना जाल्यार हें चडावत रेवनी आसता ते थंय वयरी आसता म्हळ्यार मस्त स्लँड आसूं म्हणजे लायट स्लँड करून दवरताचे आनी ते ससम हातान अशी हें करचे सो ससम सकल पडता कोयरान तो रपता ते ससम म्हळ्यार एक ते कोरनूच आमी ते डब्यान दवरचे सो तांतू कसलेच जाल्यार फातोरू रेवां कसलेच ते वयर राबता ते ससम क्लीन करूं जाता जीर जाल्यार वेंचू जाता ससम आतां हान्ने गीत मायेन परेकळ मिरसांग म्हळें हान्नी बॅडगी म्हळें तुमगेल्यान तूं नोणच्या घालचे तसली मिरसांग म्हण आसा देगी मिरसांग सांग कसं सांगता मंगत ना हे नाही काश्मीरी न्ही आनी देगी आसता ल्हान ती मिरसांग तांबडी कलर आनी हे भाजूचे म्हळ्यार मस्त घालून भाजू ना ते जस्ट ते ताजे वलसाण वची कलर वचाकय ना तितलेच तशी कळ्ळें आतां नोणचें म्हणलेले एक भारी एक व्रत अशी ते करचें काम म्हणून म्हाका हांव मिगेल कुळार पळयलेलें मिगेल आम मात्यार हांव न्हू ते काम करताली कसले बसटेले हाजीन आनी कसले उश्टे हे तसले लागयना अशी तसले म्हळ्यार ते वस्तू खंयची परबे वळार नोणचें वाडटना कोणें बसटेल्यान हातान आपडून जे आनी भायर गेले वळा आपडून जे असं पर सुमार प्रायशिल्लें आनी शुक्रार मंगळार जावन ते व्हड भरणीसून रितावच्या ना मागीर दिव लायत तरी सांजे कोणाकय नोणचें निमगेल्यार दिवच्या ना म्हळ्यार नोणचें म्हळ्यार लक्ष्मी म्हळ्यार एक भावन अशें ते बोशा मिगेले कुळार मात्र आशिल्ली न्ही तुमगेले तर 3 जनांक तो अनुभवांत कसं असते कशी गीत माय ते तुमी सांगले तो कसो गरम आसा पळय तो आमी ते पळयला सानपणेरी ते तितले सुदारी आनी तितले हाजेरी ते नोणचें करप इता म्हळ्यार तुमी सांगले म्हणजे ते वर्डीक म्हणजे मात न्हय ते भट्टांकय ते आमी वाडताचे
त्या खातीर ताका एक शुद्धार आसूं काय म्हणून. वय आनी ती कोण ती घरांतली मालगडती कोण ते वट्टीत पळय ते मात्याक केसपणां तशें मात्या बांदून नांका बांदून म्हळ्यार दारू नांका वचना तशें ते दोनी ते बांदून आनी सकाळ नकून तिडे वासारी सुद्दां वचना कसलेय. आनी कितली म्हणटा म्हळ्यार एकदां तांणी वाट्ट बसले की मागीर खंय एकडे तेकडे वच्चाक ना. वय तसले एक कॉफी पिवचो जाता पळय मदें मदें उठावचें तसा सुद्दां ते तांणी एक रात एक 4 घंटे तांतू तांणी मन दवरून ते बरें बोरून जाल्ली की मागीर आनी मागीर तांणी कॉफी पिवची की एक तांगेलो वॉशरूमा वचचे की पुराय मागीर तसो एक व्रतार तांणी ते कोण ते बांदून दवरताले म्हळ्यार तितले शुद्ध आशिल्ले. म्हळ्यार एक भट्टांक जो वडच्याक एक लग्ना मेळार म्हळ्यार म्हणटू भितर फुगे बरयताले मावळ्याक तांणी 4 जाणांक सुरवे पन्न वाडचे ते पन्नार मागीर मागीर बसोवचेशे तोकर मात काही ना त्यावेळी ते सुरवे तंत वाडप ते नोंचेची तो तेन्ना ते कसं म्हळ्यार विष्णू आनी लक्ष्मी म्हणटाचे बरेच वकलांक त्या वेळार ते तितले शुद्धार ते नोंचे वाडका. म्हळ्यार फुडें पुराय कॅटरिंगांनी म्हूण ना न्हय घरांतलेची लग्न जावचें थंय एक मंट आसता सो त्या प्रमाणे ते तितले शुद्धार करचे आशिल्ले. मात्या बांदून अंग बांदून मात्या केस पडून पडो राजा म्हळ्यार एक हें आसा पळय ते म्हळ्यार एक सायंटिफीक दृश्टीन एक केप्प दोनी आसता रितीर ते चांग न्हय म्हळ्यार आम्ही बाबा मला आयकल्यार प्रकार ते तशी. वय तुम्ही म्हणिला मरे लॉन्च करचे म्हाका संभ्रम घरांतल्या बायलांना उठो महिन्याचे बी काम जाल्लो का तशी ते दिवस करे गो म्हणून ठरवून अशी शुद्धतेची उठू काळजी घेऊन केली उरता. आमगेले बी तीन म्हणल्यार देवा कामा बट माम बी येताची तांकां वाडची उरता हें का रे अशी आमी करची म्हणजे संध्या ही कोची जल्लारी तशीची पण हा दुल्ला सरी सम ते पुसीला आम्ही म्हणून कन्फर्म कोरनु इवन वाटीत संते रगड्या ते धुवले नंतर अवकल्यान पुसून ड्रೈ जेवका आणि कोणाक ते अंतू येवच्या सोनाची पक्कन अंगेल तांगेल हात लागले ना पडले जेन्ना वायट जाता म्हणून ते नॉनचे करसना तांणी कोण करता पळय तांणी मात्र आसताची नॉनचे करता आसा भितर येवच्या ना तशें एक इतल्याची तुल जाग्रतेर करता ते. आनी इवन आमगेला तो नॉनचे जाल्यार आतां पिट्टी कोरूनय करता ते हांव सोडला हें मिरसांगे पिट्टी करचना ती पिट्टी लास्टाक हे मिठा उदका वाट्टीताच पिट्टी कोण घालता जाल्यार एक वाटून घालचें ते म्हाका ओके ओके भुशा इतली श्रद्धेरी ते आनी तिक लक्ष्मी म्हूण तांणी लेखताची म्हणल्यार म्हाका एक दिश्टी कसो म्हळ्यार फुडें पुराय मस्त दुर्बळपण आशिल्लें कोणाकय आनी सगळो वर्सभर आमकां रांदयकाय मेळटा म्हूण कांय ना पावसाळी वेळार एक वेळा घरा भायरय वच्चें जायना तेन्ना एक पेज आनी एक नोणचें आसल्यार पावता ते नोणचें एक वैशाकार घाल्लेले आनी एक नेक्स्ट वैशाखी उचिताय ते वर का म्हणलेली एक श्रद्धे म्हाकशी. आतां आमी नागपना थंय वचून रूख कातरून अशी तशी म्हण एक भीती मना घालता कसले म्हळ्यार वनसंपत वर का म्हणलें एक काळजी दवरून थंय कसले एक हें हाडली तांणी मालगड्यान तशी भुशा हें नोणचें लक्ष्मी म्हणलेली एक फिलींग बायल मनशां दिवन ताजे बद्दल तितली काळजी दवरल्यार तांकां वर्सभर खावचें नोणचें मेळटा. आनी कसले रांदय ना जाल्यार एक जिब्बे लावचें एक नोणचें त्या नमने एक कसो तें अमृत समान जालेलें एक व्यंजन तें म्हळ्यार मातशी एक फिलींग काम करता अशें. पावसा टायमार न्ही कांय घेवच्या वच्चा जायना म्हणल्यार एक कसली एक आसता घरांत. वय आतां आमी नाही आत्ता जाल्यार तर की आमी खंय टुरार बी वताची ते एक 4-5 दीस सगळो दिवस भायर खाल्लो उरता ते आयल तेन्ना म्हणचे एक लॉन्च आनी शीत दुदान जेवया म्हणून कित जेवण म्हणून तशें लॉन्च एक घरांत आस म्हळ्यार भारी धैर्यशें. वय आनी एक ताप आयलो म्हळ्यार कसलेय म्हणल्यार एक नोणचें आंबोली घातल्यार एक आदे लिंब्या खंयची तशी कसले आत्तां आमी आंबोलीची एक नमने संरक्षण करचें तसलें एक व्रत अशी करची नोणची जाल्ली न्हय आनी हांतूच आंबोलीन तूं नमूनवार करताचे पोतला नोणचें म्हणलें नाजाल्यार पुड्डी नोणचें म्हणलें आनी दिडीर वारडीक म्हणजे करता तसो नोणचें म्हणलें तांतून एक खंयचें एक गीत मागीर सांग पळय. आनी तो राग सांगची जाल्यार तांचे एक हिंदी म्हणून करता आशिल्लें हिंदी म्हळ्यार ते सम परिपक्व जालें तशें जाल्यार आंबोली आनी आंब्या मध्यान तो व्हड एक आंबो
कात मांडलं कातू मांडीने का मुली म्हणता का जे काही आंब्या लागी लागी असतात ते हाणून ते पुसून ते ಕೊಚ್ಚಾಕತ್ತೆ त्याची साल काढून ಕೊಚ್ಚಾಚೆ ಅಡ್ಡೊಳ್ಳಿರಿ ते ಕೊಚ್ಚಾಕ ಕೊಚ್ಚಾನು ताके ते मीठ लावून ते पिळणू काढून दवरचे सुरवेक मागीर मिरसांगी आणि मीठ ससम हिंग बटुका मग ते तेल आणि घालच्याना खाली संत उज्जार म्हणता पडला संत उज्जार तर पुरा एक वेगवेगळे बाजूका सुरे मिरसांग बाजूचे ससम बाजूचे मागीर हिंग ताजे नंतर कडेन आमी मीठ बाटून ते पुरा वेगवेगळे काडका मागीर ते पिट्टू करचे कसले म्हळ्यार रगड पुसून रगड्या दाण्यांत पिट्ट करूं येता ना म्हण जाल्यार पुढे ते बलय म्हूण आसता बलय म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार कन्नड म्हणटा आशिल्लें ताका हळूहळू ते कोळंबेक कन्नड म्हूण एक मेळ जाता आशिल्लें ताजें नांव खंडिता आशिल्लें बायल मनशाक ते सम पिट्टी करून मागीर तातूंत एक दोन नमुने आसा बाळांत एक दिवची जाल्यार हिंग घालचा ना दोन चमचे मेथी भाजून ते ताका वेगळेच करचे अर्ध ते अर्ध हें करूं जाता आनी ताप येयल्यार हिंग घालचे दिनांचे खाली मेथी घालायला दिवची ते उष्ण म्हणून ते कसं खातीर म्हळ्यार आमकां वतना फुडें दाखोवन ते चोल येयले कापले क्रम आनी ते एक हिंडी करतना वेगळे खंयचे आमी पुडया नॉनचे करतना येदी मेथी बळांतीक आनी ताप येयल्यांक मेथी घालची हिंग वेगळे लोकांक तशें तशी त्या पुरा पिट्टी करून हें पिळलेलं आसा पळय ताका सम बरसून दवरून सोडची हिंडी ಸ್ವಲ್ಪ काळान ते तांतू भितर उदासून लायक एका बरें जाता तशी पिट्टू करतना आनीक कसं म्हळ्यार तुमी करमल म्हूण पळोवन शकून आज काल ते दिसना ते धाकटी करमल आनी पिक्कल करमला मध्यंतून एक करमल मेळटा मध्येचे एक सान येदे आसता ते ताका ताजी सगळे नीर पाणू सगळे करमल धुवन पुसून पिट्टू वची एक पिट्टू करता दोन तीन नमुने आमकां करूं जाता ते करमल बरसून दवरचे ते ताजीतलें उदासून ते एक रितीन हें जाता ताका हिंग घाली येता मागीर ते शिंची धाकटे बिंबूल ते मागीर ते शिंची ताजे एका हें काडून आतान पुसून घेवन सुकोवचें आनी कसलें ना ते ताजे उदक ताका सोडता न्हय घालून दवरलें म्हण जाल्यार बरें पिटयेचे लायक लोणचें जे जिबे पळय लायक जाता तशें पिटयेन लोणचें ते तुम्ही सांगेल परत पुड्डी नोंदची वय कुंडी काळे जाल्यार कोतला नोंदची म्हणून मास वाटून हा तें करचें कशें म्हळ्यार ताका कसं म्हळ्यार मीठ आनी उदक खतखताचें वाटूच खातीर खाली गरगला उदकान वांटून केल्यार जाता जाल्यार इमिडिएट यूज करता जाल्यार ना म्हण जाल्यार थोडे काळा मेन दवरचें म्हूण आसा म्हण जाल्यार मीठ आनी उदक खतखत काडून समजी निवून गाळून ते उदकान मिरसांगे तवळचे प्रोसिजर कसं आसा ते वाटूचे ते ताका आंबोली ते कर्मी म्हणटा आमी ते मिठा घालून दवरलेली आसता न्ही म्हण जाल्यार आमी कसं ते कट्ट करून मागीर मिक्स करूंक जाता फ्रेश मीठ घासून दवरका घासून एक थोडे वेळ घासून दवरल्यार जाता घासून दवरून घाल्यार जाता आनी एक कर्मी घाल्लेलें दवरलेलें आसता तिवय इमिडिएट यूज करचे खातीर तवे करूंक जाता दोनी रितीन वापरूंक जाता तशें तेजी मातला तांबडी मातला जाल्यार तुका बिंबूल घालूंक जाता बिंबूल कट्ट करून तवे घाले म्हण जाल्यार तांबडी बिंबलांचे तुका कुडले एक वापरच्या पळय एक आज म्हाका रांदची जाव का म्हूण दिशिल्लें तेन्ना ते कुडले वापरले ताका मिरसांग सोडता कशें आमसाण की मिरसांग की करेक्ट हें जावन आसता वनिता त्यांनी सेम सांगिल्लें म्हणून आमी हिंडी करताच आंबलीचे सीजन आयले भितर कोचानु हिंडी करताची त्यानंतर आता ते आंबली अशी नवीन आयल्या बा तेन्ना आमगे घरा आंब्या रोख बी आसाची तेन्ना पडेल बी उरता आंबली गट्टी आंबली बी पडता तेन्ना ताचे हे करता कट्ट करून करंबी करताच मीठ घालून ती कुरकुरी उरता पयले दिवस तांत एक दोन मिरसांग कापून व्हडली मिरसांग कापून घालताची आनी ताचेर ते हरशी खाविता करंबी ना जाल्यार दुसरे दिवस तिळेल तेलान तूं हिंग परत सासम आनी तुगेले दोन मिऱ्या कण आनी मेथी भाजून घेवची ते नीव ना पडे ताचे बरें पिट्ट करून घेवचो आनी तो आनी मिरसांगे पिठो
मिक्स करून ते लोणचे धिडीरने वापरच्याक जाता आणि नवीन आंबली उरता कुरकुरी उरता बरे जाते. हांव खंयची गिरायक अंगडीन पळयलें अशीच मिठा घालेलें करून घेवन आनी ताका तरणे मिरसांग घाल न्हू अशी पॅकेट तूं स्टॉलांत पळयलें. हय तशी. संध्या आमगेल तेन्ना हे अडगई म्हूण करता हेचे अशी कोच्चन कोन्न दवरून ताका मीठ लावन सोडलेलें आसता आनी हे तिळेला तो मिरसांग भाजून वाटिताची हे मिठा हे वाटिता अशीची ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ ಬಿಡ್ತಾಕ దాన్ని వట్టితాచి आणि कडेरी दोन ससम घालचे आणि ससम म्हणा ते वाटू म्हणजे जस्ट इन सांगील पडते धाणूक जेवका म्हळ्यार ते दोन्ही पोर्शन जेवकात ते तांतू मागीर थोडीची मेथी पिट्टी आणि हिंग घालून मिक्स करून दवरलो थोडे तेल तिळेन हुंदको तांदूळ घालताच ते म्हळ्यार कशें म्हणल्यार आजीक काडयात आतां कोण दवरलेले आजीक यूज करूं स्टार्ट करयात ते मागीर मस्त दिवस सामान दवरूं जायना एक दोन बार की तितले एक म्हयने मॅक्सिमम ताचे ताका दवरूं जायना. ताका तुमी अडगई म्हणा ताका पणसा कडकी ज्यो घालतागी ना पळसा जाता करता अडगई म्हळ्यार आंब्या म्हळ्यार आंब्या अडगई लिंबे अडगई करताचे निंबे अडगई करचे कशें म्हळ्यार ते उबेर शिजोवचे उबेर शिजोवन नांजल्यार कायलीर तेल घालून तो निंबू पुरा शिजी पुरा पतलान दवरका आनी एक सायड चेंज करताशी भाजूका तशी करता तो हें कशें म्हळ्यार आमी कट्ट करून एक तिळेल तेन्ना एक भाजूस ते निंबे अडगयेक अन्ने घालताची अन्नेनी तरणी मिरसांग हिंग घालून करताय नांजल्यार तरणी मिरसांगे पिट्टी घालून करताय ते धवी करयात न्हू तांबडी करयात ते अशी शिजोवका निंबू उबेर शिजोवका आनीक भाजून मागीर अन्ने तरणी मिरसांग तिवे भाजूस मिरसांगे पिट्टो म्हणजे तोवे भाजू तांतू घालून भाजिताची यो निंबू घालून मागीर ताका हे जी ससमा पिट्टी आनीक मेथये पिट्टी घालून मिक्स करून तशें अडगई करचे ते मस्ताचे करतात. आमगेले अडगई अडगई म्हळ्यार ताका आमी पणसाचे सान्नी कडगी आसा पळय ते शिजोवन ಸ್ವಲ್ಪ जाण घालताचे शिजयन ते घालताचे हिंगा वेगळे परत आनी सांगील म्हणजे सेम आसता बट अडगई म्हळ्यार कसं म्हळ्यार कडगी येवू का खाली आंबे अडगई म्हूण आमगे घालतो ना अडगई म्हळ्यार नांव खंयचे आसूच म्हळ्यार कडगी जावन अडगई तशें आनी हें नांव काण सांगचें निंबे अडगई आंब्या अडगई तशें आमगेलो अनमोल आनी पूण कडगी मात्र घालता लिंबी घालता लिंबे ना आमगेला तो लिंबे ताका वापरूंक ना लिंबे वेगळे करचे नाणे शिजत तिथे खंयचे आमगेले अडगई अडगई ते आमी भाजयता न्हू तशी अडगई आमगेले अडगई तशें म्हणून भाजून करचे म्हणून ते घालचे ना तावळ्यान सांगील म्हणजे मिरसांगी मीठ आनी तुका ताका जाय जाल्यार थोडे हळदी मेथी आनी हिंग इतले बरें वाट्टून खाली हें शिजोवचें ना तेल जाल्यार बरसून दवरल्यार थोडे काळान गाणी येता तुका इमिडिएट यूज करता म्हणल्यार आंबूल शिजोवका म्हणना हें कडगी एक उब काण घालताची आपल्या परत तशी करताची. तुमी अडगई खंय तेल घालताची मागीर म्हळ्यार मस्त न्ही ते बच्चे खातीर मात्र मागीर लास्टाक थोडे तेल घालचें आसता ताका ते कोण तरी तिळेला फोन करून थोडे घालताचे थोडे म्हळ्यार एक 2 स्पून घाल्यार ते कांका तशी आवडील मागीर हें ना काळी जायना तांबडीसचे तांबडीस म्हळ्यार ते मिरसांग मस्त भाजूना लायत ते कलर वचानच आनी हे सांगील पडटा करंबलाचे करंबल म्हळ्यार स्टार फ्रूट ताजें हें करता आंबाडी येवपाच नाही तुमी करता बिंबून आसा करंबल आसा करंबलाचे आमी ते दोनीचे करताचे आमी करंबलाचे करता खंयचे तांबडी लोणचें वय नाही करणं म्हणून चड करचे आमी काळी लोणचें करंबल करताय करंबलांनी मिक्स करून करताचे बिंबूल आनी करंबल मिक्स करून करताचे तशें करता आमगेले हें पुट्टी घाललें ते ड्राय पुडये लोणचें ते उडले काडूं जायना ते दवरून सोडका तांतू ताजे उदक सोडका ते एक म्हयनो जर ताका उदक सोडचे एक समय वता तशें उडले काडूं जाल्यार मात तांबडी करप वनिता अडगई म्हणून करता गे तुमी अडगई म्हणून नाव ना पण हांणी सांगीन पळयल्यार लंच करता आमी तशी ताची पणसा कडकी घालून करता पणसा कडकी ना बिंबल करंबल आंबली घालून करताची
ताका अडगय अशें म्हणना लोणचें ते खंयचे घाल्या ताचें नांव घेवन लोणचें. इवन आमी किरला लोणचें, आवाळ्या लोणचें, आंबाड्या लोणचें करताची. ते कसं केल्या पळय ते नांव घेवन लोणचें म्हणून. ताका पुरो मासूल एकच. इतले आवाळे शिजोवन घेताचे आणि तो जो शिजोवले थोडं मीठ घालताची. तो खोळ निवना पडे तांतू मसाला घालचो आवाळ्याचे हाका. बाकी किरलाचे बी बरे करून किरलो तेलान तूं हळदी पिट्टो थोडं हिंग घाल न्हू. पयलीं किरलाक मीठ लावन दवरलें उरता ते कांदो किरलो भाजून घेताचे बरे ते तेलान. ताचे बरशी वल्ली मिरसांग भाजून घेताची आणि हे पुरे मिश्रण घालता बरे जाता. पण ते उठून टिकनाची. तुम्ही एक 2 दिवस भायर दवरी ताकडे एक 4 दिवस फ्रिजान दवरून खावीत बरें जाता. सिजनल अशें. आपल्याला कसं म्हळ्यार किरलो म्हणल्यार पुराय तांबडेचे करचे वांटून करचे आनी कारांदान तेंडल्याचे करताचे ते बरसून तांतू ताका कारांदान तेंडले केल्यार ताका चेपणेन दिवचे आनी ना. ते मिठा उदक करून मागीर तेंचे प्रोसिजर गाळणो करून तशें बरसून दवरचे ते. आनी हें कसं म्हळ्यार आमगेलें तेल भाजूचें आमगेलें कसलें भाजूचें ना तेल ना. फक्त कसं म्हळ्यार खाली आवळे शिजोवचे ना खंयचेय शिजोवचे ना. शिजोवत ना भाजूचें आसता काळणोंचे बट तेल ना. एक कडेन गिमा शिजयतात. ते मागीर भाजीता ना किरलो अशी घालचो. किरलो ಸ್ವಲ್ಪ जाण कसं म्हळ्यार शिजोवन ताजें उदक उडयता म्हणटाचे बट तरुण असले ते करका म्हणना तशी बरसूचें जाता. कसले करका म्हणना हे कारांदांनी तेंडले वय ताका चेपणे दिवचे चेपणे ना. ताका कसं म्हळ्यार उदक आनी मिठा उदक करून निवोन ते उदकान मिरसांगे सासम हिंग वाटूचे आनी आनी मणक्याची बांदून दवरचे. प्रोसिजर सेम आंबोली लोणचें करता पळय तशी. आनी सगळे हें ते कच्चे म्हळ्यार तेंडले सगळे तेंडले आनी कारांद ताका चेपणे ना. तांतू ते चंद जावन हें जावन येता ते 2 बरणी ती प्राक करूंक आशिल्ली ते आनी किरला मडपणीची जो उणे हें 2 बरणी आसा पळय ती व्हडली येद्देर व्हडली सादारण ती घरान तूं सादारण प्रत्येक जनाल घरान म्हळ्यार मागीर तवळ ते करचे काश तेंडले तरणे आसूं का ते तरणे ते सोदून ते बायेला सांगून ते हाडका ते सोदून ते वेंचो आसा ते आमगेले मालगड्यान ते वेंचूच पळोवंक ते तशी आसूं का ते 2 चनात तांतू तेंडले ते सर्व वेंचो काडल्यार तितली 100 गटल्यान घेवका ते. आनी इडाचे एक लोणचें तेंचो दोडली म्हणटा ताका मावळींग म्हणटा मावळींग म्हणटाचे ते कित्याक म्हळ्यार ते न्हय दोडले आनी तेच ते दोडले ईड एकाची ताका आमी नांव म्हणटा ना तेचे दोडले ईड म्हणटाचे ಸ್ವಲ್ಪ जाण मावळींग म्हणटाचे ते कसं लागता म्हळ्यार लिंबी लोणचें कशी करता पळय पिटयेन लोणचें काळें तशी ताजें करून बरें दवरचें. कित्याक ते म्हळ्यार तें पित्त न्हय. लिंबी पित्ता देह कोणाक आसा तांणी लिंबी पुड्ड्यान लोणचें खावचें ना तांकां ते उंक जाता म्हळ्यार तांगे पित्त देह कोणा आसा त्या खातीर मालगड्यांनी हें विंगडा कोन्न दवरचें आशिल्लें. पित्त देह आशिल्ल्यांक ते दिवचे ना हें न्हयचें. पित्त केदरशिल्लें पुरो लिंबी आशिल्लो बरें दिता न्हू ते 2 नमुने तुगेले पित्त देह आशिल्ल्यांक न्हय ते तशी ते 2 नमुन्याचे आसता म्हळ्यार पित्त देह आशिल्ल्यांक उंकून वचून उणी दिवच्या साध्यत आसा. तशी पित्त आशिल्लें तें खावचें न्हय जें म्हणटा खाल्ल्यार तुका पित्त सूर जाता म्हणून त्या खातीर तें दोडल्या लोणचें इडा लोणचें म्हणटा पळय तें काळ्ळें लोणचें करून दवरचें एक. आनी कसलें कांय ना जाल्यार जिब्बे लायला पुरो एक नमुन्यार एक स्वाद येता एक रूच येता ताजे हेंची वेगळे आसता ताजे पळोवंक. इडा लोणचें कशें करतात इडा लोणचें जाल्यार ताका हेंची मिरसांग सासम आनी ಸ್ವಲ್ಪ लोक मेथी घालता म्हणा मेथी घालून मात वायट जाता तें लोणचें मेथी घालूनच म्हणटाचे आमी घालनाचे. आमी हेंची हिंगूय भाजूचो मीठ भाजूचें सासम मिरसांग पुरो भाजून काडचें संत उड्ड्यार जावका आनी गडबड केलो जायना 1.5-2 घंटे भर वता ते भाजूच्याक संत उड्ड्यार भाजून काडून मागीर ते पिट्टी करून हे बारीक शिंदूचे सना कुडके करून ताका मिक्स करून दवरचें ते ताजेंतल्या ते उदक सोडून 1-2 म्हयने रेडी जाता खावच्याक. आत्तां केलें आत्तां खावचें जायना तें
भर काय आता कसं म्हळ्यार विक्रत आतां मेळटा पळय. हांव एक दीस दొడ్ल्या नंचे म्हणून बारीक शिजयले, एक बोड पळयलो म्हणून घेतला. पळयल्यार तें शिजोवन घालो. ताजी सगळी रुची गेली. ती शिजोवन घाला गेलं ते कोरून एक 2 महिने नंतर काडले आनी ताजी रुची वेगळी आसता. तुम्ही करता की मी नारगा लोणचे म्हणटा. म्हाका ते तुमी कसं एक शब्द म्हणपा मावळिंग मावळिंग ही दोतली ताका नारग बी म्हणटा ते. आनी कसं करता मीठ लावन न्हू ताका वता सुकत घालताचे आणि बरे करून नारगा बट्ट म्हणटा आमी ताका. ते डब्यांत घालून दवरचे सुकोवन न्हू. केन्ना नच जाल्यार ताप आयले तेन्ना नारगा बट्ट आनी प्यायचो. बरें जाता जिवाक. आनी ती म्हणल्यार अशी डायजेशन जाता. केन्ना नच आशिल्लें तेन्ना ताप आयले तेन्ना डायजेशन प्रॉब्लेम उरता बी. ते डायजेशन बी बरें जाता. ते नारग करताचे. ना जाल्यार तर की थोडे लोक नारगाक मीठ मात्र मिरसांग ना सुकयतना ना मीठ घाल न्हू. जाय जाल्यार थोडं मिरॅकणा पिट्ट बी घाल न्हू. आमी तो सुकोवचे. अशी मे म्हयन्यांत बी सुकले बरे वत उरता. एक 4-5 घाल्यार बरे कटकटी जात बसताचे. कडी ग्लासा बाटलीन तू घालून दवरचे. केन्ना नच जाले तेन्ना मात्र ते नारगा बट्टा नाव जेवचे आसा की ताका कसले वाट्टून गिट्टून पिट्टी गिट्टी कसले ना. ओके. तुम्ही संध्या पुट्टी घाललेलं म्हणून करताचे ते आमी लिंबू शिजयत म्हळ्यार पळय काही लिरी तेल घाल ते शिजवरचे एक सायड चेंज करतसी बजका ते मस्त काळे जावच्या किनाचे म्हळ्यार ते भितर एक मऊ जाता. तांच्यानी कसं म्हणटा ताका दोडली म्हणटा ओड लिंबू हो म्हणटांगा ना जाल्यार मौलिंग ते ओड लिंबू म्हणचे सांगचे म्हळ्यार सांड लिंबू वय वय ते मागीर कट्ट करून तिणेल तेन्ना तूं भाजूचे. एक मस्त बज्जू कानका एक ಸ್ವಲ್ಪ फोन बज्जून काण सैडा दवरल्यारी मागीर हे मिरसांग नार्मल हे तिणेल तेन्ना बज्जून पिट्टो गोरका आनी त्या सैडा दवरका सस्मा पिट्टो मिठी पिट्टो जेवका हिंगू नीपू एक पिट्टो कोरका बज्जून ना जाल्यार पिट्टो आतां मेळटा पुरा हे मेळटा आशिल्लें. आनीक हे भाजिल्लें घालून मिक्स करचे. एक फोन करचे वापस ते काही लिंगान वापस फोन करून दिमतरी बर्निंग तू घालून स्टॉप करचे. तर कशीची वायट जावन ती कन्नी नीक कुटको पुटोवन कांदून करचे लोणचें करताय ताचे. वय नाही तुम्ही आता खंयचे विषय सांगतना येतात की तुम्ही तिळलेलं त्याला सांगताची. तशी तुमकां मंगळूर आणता तर तुम्ही वास असायची तेन्ना हांगाचे लोणचे खातना तुमकां ते मस्त व्यत्यास म्हण. आतां हांव घरान करसना तर नॉर्मलान करता बट फुडें जन कोर्ण येयली न्ही तिळेलांक नाही हांगा आमी नाल्लें तेलय घालनांचे न्हू. तशें तुमकां हांगा तेल घालना ती लोणचें हांगा प्रिपरेशन करतना लायक जाता. हांगाचे वय हांगा रुची आमकां लायक जाता थंयची ते टेस्ट तांचे नाशिल्ले. ಬಹುಶಃ ಕೇರಳ ಸೈಡಾच्यान इतलें तेल घालून तेल बळा मस्त घालनाची मस्त उंड आतां कितले एक मिरसांग बज्जू काजनार एक हाफ स्पून इतले म्हणून ते सकत हे पोंतानाक गुणजे म्हण प्रिझर्वेटिव्ह तेल चडते घाल्यार ते वायट जायना म्हणून आमकां पयले जाणा प्रिझर्वेटिव्ह लायक प्रमाणान गायचे ते तेल. पण नारळ तेन्ना तूं केन्ना जाता थोडे टायम खपान येता नारळ तेलाची उरना अंत म्हळ्यार ही वर्सां दवरता आशिल्लें ते कोर्ण वर्स घडल्यान मागीर आनी वाडका म्हळ्यार एक विंगड आयदनां कांड दवरचें एक ग्लास जारान कळ्ळें तांतू डेयली काडूं ना ते ओपन ना तशी लो सुण घालून लोणचें करताली कोळे आयकलें असण्याचेच करताय. वय नाही जाल्यार आमगेले पुणे सून खायना आमगे पद्दती पारंपरीक पारंपरिकान तू नाही ताका म्हळ्यार आमनेल कसं म्हळ्यार भट्ट घराणे चड आशिल्लो आमनेलान तो. वय सो तांणी अशें लसूण पियाव खायना ते घराण्याचे चड आशिल्ले तावळ. वय आनी ते हाडता ते टॅक्नॉलॉजी बदलले प्रकार पियाव खाल्ले हें खाल्लें ताजें लोणचें म्हणलें तें पुरो ओट्टू घालून लोणचें केलें तातूंतलें पियाव घालो पुराय घालें तशी ना आशिल्ली ना तावळें. आतां तशी न्ही आतां रांदप जाल्यार तशें पुराय ओट्टू घालें ताका रांदप म्हणल्यार खंयच्या कसलं कॉम्बिनेशन आतां ते पद्दती ना न्हू. तशें आमगेलान तो ते लोसणें लोणचें म्हणजे करचें बारीक उणें. वय आनी एकली साखर घी घालता काय लोणच्याक कोणी तुम्ही ते न्ही लिंबियाचे गोड लोणचें म्हणून करता कशें ताका साखर घालताची करचें ना ते पूण आसा ताका एक मिरसांगी पिट्ट बी घालचे आसता न्ही आनी साखर बी आसा गोड आमशे तिखशे जाता ते लोणचें बरें जाता घालताचे.
पण तुम्ही कसं नाही हांगतं नाही नेट टारपळून शिकिले की नाही पारंपरिक असं तुम्ही ಮೇಗೆ ಮರಿ ಹಂಗೆಲೆ ಹೆಂಗೆಲ್ ನಣಂದ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯ ತೆಕೆನ್ನ ಗೋಡು लिंबी लोणचे म्हणून हाडचिताणे पण अशी एक 20-25 वर्षा मागशीचेच आताचे म्हणणं पण ते बरे जाता आणि टिकता ताक साखर घालच्या तिकून की कसं की ते बरे एक 6 महिने गटला ना टिकता साखर पशी एक हांव आयकलें ने पळयलें प्रमाण कसं म्हणजे कारकळ सायड त्या वाटेरी गोड नॉनचे म्हणून म्हाका तावळ गुतला म्हाका दिलें कारकळाचे वय परत सुरवेक पन्नार ते देवळान तुझे पन्नार ते व्हडले कुळा नॉनचे म्हणजे पळयल्या गोड आनी गोड नॉनचे करता म्हणून म्हाका दितलें अशें काणसाणे परत बाजून पेट्टे कोण तेचे मागीर ताका गोड घालचे घेता हांव नेमगेलें गोड घालताचे ते मस्ताक गोड घालचे पण आसा ते आनी लिंबी कंची म्हणून करता ते इथे म्हळ्यार ते ताप येयल तावळी ते बाळांचे दिवचा जो अंक जो ते घरकडे प्राक करून दवरून व्हरताची एक लिंबी समज धुवून घेवन ताका चारी घाय घालून एक अंत भितर ते जारान तो उदक आनी मीठ घालून दवरून सोडचें आज काल कसं करता म्हळ्यार ताका इतर मिरसांग घालताची आल्ली घालताची रुचेक समजान खंयची म्हळ्यार तितल्यांची खाली मीठ आनी उदक घालून दवरचें ताचे दितलें ते खतखतेन उदक न्हय खतखतेन निवेल उदक जाता म्हळ्यार गुरगुल्या उदक म्हणटा पळय आमी ते उदक घालचें मीठ घालचें दवरचें लिंबे चारी गाय मात घालचो सगळो लिंबी घालचो तो तशी तंतूची एक नंबर साखर शिजत ते भारी लागत ते एक दटू खोळ येता ताका ते ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಬತ್ತ ತಾಕ ಉಡ್ಲೆ ಕವಚೆ ಜಾಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನತವೇ ಶಿಜೋನ್ घालता म्हणटाचे जनता करूची ना कंचेची परमणे उकावे ते शिजोवच्यानाचे आमने तर प्राक एक 60-70 वर्ष पडली कंचे तू पळयली म्हणलेला रे कितली काळ उडता अशें म्हळ्यार ते कसले जायना एक दिसाने कुडकू आजेन एक वाट पॅन्जी वयता म्हणटात पुढे मालगडी आता तुम्ही लिंबिया कंची म्हण करू आता न्ही तीन आमी उदक घालनाची लिंबीचे 6 तुकडे किंवा अशी घाय घालला आणि मीठ घाले आणि लिंबी घालून एक बरणीन दवरताची तीन एक 10-15 दिवस वचका ते त्यानंतर अशी खावी त्याचे थोडी तिखसाणी खाय नाशिल्ली उरता सांजे तशी वाडीता ना जाल्यार ताका कडेन मिरसांग घालून लोणचें बी करीत अशें करताचे आमी ते पयन गीत मायन संगील म्हणटा आमी उदक घालनाची ते येणा वनितान संगील म्हणटा कत्तोर मीठ घालून चेपून दवरचे बरणेक तातूंत थोडे आल्या कुडके तर मिरसांगी घालून दवरची आसा चेपून दवरला ते मिक्स जावन येता इमिडिएट करता जाल्यार शिजोवन हेंच प्रोसिजर शिजोवन करताचे ते म्हळ्यार आमकां एक 2 दिवस 3 दिवस इने यूज करूं येता आनी संगीत म्हणल्यार महिना काडटा ते मिक्स जावन ते टेस्ट आता मी सुमार 1 घंटे लागी जाल्ले आमगेले जाल्यार वनिताले अशी उलयता तीन कसं की कारात नुणचे आनी कसं की प्रमुख म्हणले कारात नुणचे कारात कोचून करून दवरचो आनी ताका मीठ घालचें रात्री तर सकाळी बरें मीठ लागता पिळून काडचें ते कडसाण वता ते कोचलाचे अर्ध प्रमाणान ओली मिरसांगे कोचल करचो ते दोनीची तुका थोडे करता जाल्यार नाल्ले तेला भाजले जाता बेगीन तूं दवरचें जाल्यार तिळे तेलान भाजून घेवचें तेन्ना आनी एक वाटेन सावन कायल दवरून तेलान तूं सेम सासम हिंग आनी मेथी घालचें ते कुट्टण करून घेवचें आनी लिंबिया रोस एक 2 लिंबिया रोस काडून घेवचो तो लिंबिया रोस आनी ते कुट्टण ते मिक्स करचें लोणचें तयार बरें जाता आनी आतां आजकाल कॉन्शियस उरता न्ही मस्त मीठ उरचा ना डायबिटीस आशिल्ल्या कारात बरें म्हणून ते कारात लोणचें रुची जाता खावचें बरें आमगेन थंय तोळण करचें ते तेलान सळसळी तेलान कारात तळटाची ते मीठ लावन दवरलें नासतना ते पीळ न्हू तळटाची आनी ते तोळण काडलेलें तेन्ना तूं मिरसांगे तळ्ळा म्हणटाची ऑलमोस्ट तळ्ळेलें म्हट करचें न्ही का चिंचांपा उदक हाकोन दवरून सोडचें पळपक आनी हे मिरसांगे ते पळपे घालून वाट्टून ह्यो कोचोली घालून ताका एक फण्ण म्हळ्यार ससम आनी हिंग तेन्ना तूं ससम बितून हिंग घालून ताका घालपाचें ते तळ्ळेलें लोणचें कितें लेस दवरता कितें टायम आसता ना 1 वर बी म्हळ्यार चिंचाम घालून आसता ते खपना गीत म्हण आमी कारात वायट तशें करना ते सूर न्हू कार ते एक वारजे की आनी एक कसं
कूट वेते ते करात्याचे करात्या नोंदची मग करताची त्यामुळे कुडल्या काढचे तसं नाही कसं म्हळ्यार कराते ते साना साना कचरकोन मिंटा लावून मागीर कसं म्हळ्यार डीप फ्राय करूं तेलान तो भाजून काडूं मागीर ताका पुऱ्या भाजूका मिरसांग सासम हिंगू हळदी आनी मेथी इतली बागा भाजून ते वाट्टून ते कराती ताका घालचे मागीर सासम आनी करवेळ पण घालचे तशें ते तसले नोंदचे कुडले काडत तसले आमगेले सांप्रदायिक दवरचे नोंदचे तसले कॅटेगरी ती आनात वय 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 मागीर आतां कोतला नोंदचे कॅरेट ते फुल्ल वेजिटेबल कट करचे ते तांबडो मसालो घालून सोडतो आनी एकडें खंय घेवन मग्गे नोंदचे पडयले आनी एक देवस्थाना गेले कडेन पोपश पडतर पोपश पडवाय जाता आता कसले एक नंबर रांदयशे जाता एक नंबर वय वय आणि नॉनव्हेज खाताल्यांक एक सुंगटा लोणचे वय वय तशें बोशा 1 घंटो जाल्लेले कळ न्ही नोंदचे म्हणून तोंडा उद्दा हाडता हाडता खबर आयकली तुमी प्रसंग आनी कोणाक खंयचे नाही ते तुम्ही नॉनचे म्हणताना मालगड्यान सांगचे आशिल्लें कसं म्हणाल ते आमगेले चपण्या दवरलेले आंबोली नोंदचे आस पळय तांगे कोवळ भायर काडले कुडले उकडे हट्टू पळोवन पुणची ते कोट्ट्याक नारयल तेल घालून ते नोंदचे लावन खावप म्हळ्यार ती एक रूच आस पळय वय ते ते वेगळीच भारी लायक एक ती रूच कसं म्हणटा वेळ सुद्दां जायना कोण खाल्ला पळय तांकां गुत्त मागीर जिंबेर आसता वय तशी आमगे मालगड सांगता आशिल्ली हांवूय खावन म्हाका एक पद हांव आजून पुरो आसत वय आतां नोंदच्या उद्यम म्हणून भारी व्हड रितीर वाडला खंय आतां मार्केटाक गेले कितले नमनेचे नोंदचे आमकां मेळटा जाल्यार आमीची घरांत एक स्वता प्रितीन आमी केल्ले नोंदचे आनी ताजे स्वाद आनी आमगेले अम्मान आमगेले बापा मान आमगेले मामा मान पुराय केल्लेले ते नोंदच्या रुची पुराय आमी आतां बसून आटोवतात पळय ते उडगास दवरून घेवन बोशा आमगेले मुखावेल पिळगेन आतां बोशा आमगेले भासा आयकून आनी कोणें करतल्यांनी कोर येता म्हणून सांगताची तुमी इतले दूर कोच्चीन आतून आमगेली संध्या शेणै आनी मंगळूरची आमगेली गीत माय तशीची कुमटा तकून वनिता नायक आनी येवन ते प्रादेशीक वैविध्य कसं रस नोंदच्यान तूं म्हळेलें चंद कोन्न सांगलें ते खातीर तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद तशेंच आमगेले वीक्षकांनी हे पळयले खातीर तांकांय धन्यवाद सांगता हांगा खूब कार्यक्रम आमी समाप्त करताची नमस्कार.